नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। टीसीपी कायद्यांतली दुरुस्ती घेयात फाटी नाजाल्यार गोंयभर पावयतले आंदोलनात चिंतक एनजीओ सयत राजकीय पक्षांची शिटकावणी। टीसीपी अमेंडमेंट्सच्या बदला उपरांत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे घेवचे पडले नमते। टीसीपी अमेंडमेंट्सचे बदल केल्ले स्थगीत 16 बीची प्रकरणां लेगीत केली रद्द। पीडब्ल्यूडी नोकर भरतेविशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवन घेतले निर्णय, सांगता मंत्री निलेश काब्राल। नावेली जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत मेळयतले जैत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन उक्तायलो विश्वास। गाड्यांच्या भितरूच करात वेव्हार, गाड्या भायर वेव्हार करप्यांचेर करतले कारवाय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची बांबोळेच्या गाडेकारांक शिटकावणी। आनी संरक्षण क्षेत्रात भारताक आत्मनिर्भर करपा खातीर इस्रायल कटिबद्ध, भारतांतलो राजदूत नाओर गिलोनाचे आश्वासन। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। टीसीपी कायद्यांत केल्ल्या बदला विरोधात आर्जीन शेनवारा केल्ल्या आंदोलना उपरांत सोमारा परत एकदा पणजेन हें आंदोलन पेटलां। टीसीपी एक्ट अमेंडमेंट विशीं सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी बेगोबेग रद्द करची ही मागणी लावन धरीत गोंयच्या बऱ्याचशा समाजीक संघटनांचो कार्यकर्ते आनी शेतकार ह्या वेळार एकठांय आयले आनी तांणी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांचेर फोग काडलो। ह्या आंदोलनात आरजी आनी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी वांटो घेतिल्लो। ही अधिसुचोवणी जर रद्द केली ना जाल्यार पुराय गोंयभर हे विशीं खर आंदोलन पेट्टले अशी शिटकावणी तांणी सरकाराक दिल्या। तुमकडे हात जोडून रिक्वेस्ट करता, आमगेले गोंय आमी सांबाळया, हेंको जावपाना। आनी जेन्ना वोटींग कोता तेतून प्लीज हात जोड मागता, पयशां वोट कोनाकाय, आमी पयशां वोट केला आनी आमचे हाल आमी रस्त्या पळय। सो जमीन खंय आहा म्हाका सांग, तुमी सांगा म्हाका जमीन खंय आहा ती। अर्दी जमीन खाल्ली मोपाक, अर्दी जमीन खाल्ली सांगे आतां ते IIT करपाक। वाळपय केन्ना ना केन्ना हडप करतलेच ते, तेंचे इंटेन्शनूच आहा तेवटेन त्या पोल हँडलिंगा खातीर ते सगळे डबल टॅकिंगा वरती जमीन खावंक। जमीन आसा खंय, आमकां फुडल्या पिळयेक जमीन खंय आहा ती तेंचे हे आमच्या गोंयच्या हितान चिंततात। टीसीपी कायद्यांतल्या बदलां विरोधातलो उद्रेक दिसान दीस वाडत चल्ला। आर्जीन केल्ल्या आंदोलना उपरांत सोमारा पणजे टीसीपी कार्यालया भायर बऱ्याचशा सामाजीक संघटनांचे कार्यकर्ते आनी शेकड्यांनी आंदोलक रस्त्यार आयले आनी तांणी मोठ्या मोठ्यान घोशणा दीत ही अमेंडमेंट बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी केली। म्हणजे कशें आसा की कॅटेगरीली सरकारान थारयला की आपले कोण तरी बरे आसा जे पयशाकार आसा तांकां बेनिफीट करच्या खातीर हो जो प्रोसेस केल्लो आसा पळय, हो गोंयकारांक आनी सामान्य जे आमचे शेतकरी बांदव आसा, धाकटे बांदव आसा तांकां सोंपोवपाचो प्रयत्न आसा। म्हणजे तांच्यांनी शेतान उतरचें न्हय आनी शेत जमनी पिकोवच्यो न्हय, जेणे करून तांकां ताचेर बिल्डिंगी बांदूंक मेळटल्यो। हे जे आसा ते सरकारान बंद करचें। हो गव्हर्मेंट हे अमेंडमेंट करून जी गोंयची जमीन आसा ती दुडवांकारांक विकूंक सोदता, गोंयकारांक पिशांत काडून आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी कंप्लिटली वायप आवट करूंक सोदता। तेन्ना आमी गोंयकारांक सांगता, दर एका गोंयकारान आपल्या लागीं जाता त्या प्रमाणे गोंय सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा। हाय दोन गोश्टी आमी जे हातूंत इनवॉल्व आसा तांकां सांगूंक सोदता। गोवा तुमच्या बापायलें फांत न्हय, तुमकां जे निवडून हाडल्या ते गोंय राखपाक विकपाक न्हय। हे बिलियनर हांकां पयशे दिवन गोंयांत गल्फ कोस्ट हाडूंक सोदतात, ते मल्टी मिलियनर आसात ते हांकां पयशे दिवन गोंयांत ही आमची फिल्म सिटी करूंक सोदतात।
गोंयांक जो डेव्हलपमेंट आसा ते गोंयकार डिसायड करतले, तुमी न्हू. तो दुसरी गोष्ट गोंयकारांक उडगास करता हेच ते जो माड आसा तो चोरो करपी, कोकोनट ट्री आसा ती ग्रास करून गोंयकारांक पिशांत काडपी. आमी तांकां मेसेज धाडटा, you can fool some of our Goinkars all the time, not all the Goinkar all the time. TCP कायद्यातल्या ह्या बदलांविशीं हरकती दाखल करपाची निमणी मुजत 27 सप्टेंबर मेरेन आसा. मात ह्या कायद्यातल्या बदलांविशीं तशेंच अधिसुचोवणे विशीं ग्रामपंचायत पावंड्यार कसलीच म्हायती सरकारान दिवंक नाशिल्ल्यान पुराय गोंयांतल्यान आतां मेरेन फकत 15,000 हरकती दाखल जाल्यात. ह्यो हरकती पयलीं सब कमिटी कडेन वयतल्यो आनी ते उपरांत मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आनी उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांची कमिटी ताचेर निर्णय घेतली. मात अश्यो हरकती घेवन बसचे परस सरकारान पयलीं ही अधिसुचोवणीच रद्द करची. तशें केलें ना जाल्यार गरज पडल्यार मंत्र्याच्या घराचेरूय धडक मोर्चा व्हरतले अशें ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्या आरजी आनी आपाच्या आमदारांनी म्हणलां. त्याच्या फुडें आनी खूब कितें कितें हाडटले. आयज तांकां गोंय काबार करपाक जाय, आयज सगळे भायल्यांक ओडूंक जाय. आयज कोणूय येता दिल्लीच्यान आनी म्हणटा हें जाय आमकां, तें जाय आमकां, तें जाय आमकां, आनी गोंयकारांक निग्लेक्ट करून उडयल्ले आसा. आयज गोंयकारांक कचरो करून उडयल्ले आसा. हे गत जाल्ली आसा. आयज लोकांनी हे करपाक जाय की हांकां जागो दाखोवपाक जाय. ह्या मिनिस्टरांच्या घरा वयचें पडटलें. जाल्यार समज हे अशें करीत रावले जाल्यार हेंच्या घरा वयचें पडटलें आनी तांकां सांगचें पडटलें की आमी हे जे TCP अमेंडमेंट आसा तेच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून. आमी एवरी टायम अशें प्रोटेस्ट करीत रावतले आनी एवरी टायम तुमचे जागो दाखयतले. गोंयकारांनी आज सगळ्यांनी एकठांय जावन आज हे गॅझेट येल ते आमी भायर ओपोज करपा जाय. वी हॅव टू एन्श्योर दॅट दिस अमेंडमेंट इज स्क्रॅप्ड अँड वी डू नॉट वॉन्ट दिस डेव्हलपमेंट. We do not want golf course. We do not want our Khazan land, our agriculture land to be developed. We do not want FAR. We do not want any changes to this. We want this to be scrapped. We are open for negotiation to scrap this. TCP कायद्यातले हे बदल जर लागू जाले जाल्यार शेतकारांच्यो पडीक आशिल्ल्यो जमिनी तशेंच कम्युनिदादाच्यो जमिनी 1 लाख चौखण मिटरा परस चड प्रमाणात आशिल्ली शेताच्यो जमनी, उपेगात येवंक नाशिल्ल्यो रानांतल्यो सुवाती अश्यो जमनी मोठ्या प्रकल्पा खातीर उपलब्ध जातल्यो अशें ह्या आंदोलककारांनी म्हणलां. सरकारान मात आजुनूय हो बदल कित्याक करतात हे विशीं आपली अधिकृत भुमिका स्पश्ट करूंक ना. ते खातीर कायद्यातल्या बदलां विरोधातलो हो उजो आनीकूय पातळपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. TCP अमेंडमेंट वेल्यान आंदोलन पेटल्या उपरांत TCP मंत्री विश्वजीत राणेन हे अमेंडमेंट कायद्यातले बदल स्थगीत करपाचो तशेंच 16-20 प्रकरणां लेगीत रद्द करपाचो निर्णय घेतला. TCP अमेंडमेंट्स वेल्यान बिगर सरकारी संघटना तशेंच राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी आंदोलन केल्या उपरांत मंत्री विश्वजीतान हो निर्णय घेतिल्ल्याचे जाहीर केला. या विशींच्या जाळवणदारा कडेन चर्चा करूनच पारदर्शकता दवरून TCPचे सगळे कारभार करतलो अशें मंत्र्यान म्हणलां. की हांवें कांय मिनटां पयलीं हांव मेल जेन्ना ड्राफ्ट करतलो हांवें ठरयलां की सगळे जे अमेंडमेंट हांवें हाडलेले सगळे जे अमेंडमेंट हांव स्क्रॅप करता विथ इमिजिएट इफेक्ट. आमचे जे एक्सपर्ट कमिटी आहा त्योच अमेंडमेंट परत घेतले, ते स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करतले, तेजे नंतर बोर्डाक हाडटले, तेजे नंतर आमी बोर्ड परत एकदा तेजेर चर्चा करून मागीर तो प्रोसेस फुडें वयतलो. सद्याच्या परिस्थितीत जो ईमेल हांवें ड्राफ्ट करून धाडला CTPक ही ते अमेंडमेंट आमी जे नोटिफिकेशन धाडलेले टू बी स्क्रॅप विथ इमिजिएट इफेक्ट. कित्याक म्हाका गरज ना कॉन्ट्रोवर्सी. कित्याक जेन्ना म्हाजो पर्सनल स्वार्थ कसल्याच गोष्टीक ना तर कसलोच ना, पण एक्सपर्ट कमिटीक घेवन ते ड्रायव्ह करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी आमचे बोर्डान जे डिसिजनां घेतलेली ते सगळे डिसिजनां वॅलीड आसतली, पण त्याच बरोबर अभियानसान हांवें दवरल्या. पण त्याच बरोबर तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय अभियानसान ते रिड्रॉ करपाक तो फरक काय ना. ते परत एकदा ते एक्सपर्ट कमिटीचे नांवां आयजूच हांव डिक्लेअर करतलो. ते एक्सपर्ट कमिटीचे सगळे स्टेक होल्डर कडेन चर्चा करून तेजे नंतर आमी ह्यो सगळ्या गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. PWD भरती घोटाळो जर जाल्लो आसत जाल्यार परत फ्रेश एडवर्टिजमेंट काडच्या परस फाटल्या परीक्षेत जे मेरिट लिस्टांत आयिल्ले तांचीच परत परीक्षा घेवची म्हूण हांव मुख्यमंत्र्याक विनवणी करतलो आनी उपरांत फाटले परीक्षेत आनी ह्या नव्यान घेतिल्ल्या परीक्षेचे मार्क्स मॅच करून
खरोच चोख कोण डिजर्विंग आसा ताका नोकरी दितले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. हांवें सीएमाक पयर डिस्कस केला. इन्स्टेड ऑफ मेकिंग अ फ्रेश एडवर्टाइजमेंट I will request honorable CM whether he agrees, I don't know, but I will request करतलो की तांकां पडल्या 90, 95, 85, 90 मार्क्स पडल्या. सो बरे भुरगे ते शिकपाचे भुरगे. सो तांकां कितें परतून एक एग्जाम कंडक्ट करूया, नो प्रॉब्लम. परतून 90, 95 मार्क्स पडटा तांकां घेवया आमी, नो प्रॉब्लम. पडून हांगा घेना म्हणून. सो ओन्ली थिंग कंटेन्शन आसा फ्रेश एप्लिकेशन करपाचें ओ ना करपाचें. आनी एक्झिस्टींग भुरग्यांक परतून कॉल करून एक्झिस्टींग कोण एप्लाय केले तांकां आनीक चान्स दिवन एग्जाम कंडक्ट करपाची. आनी तांकां जशें 90, 85, 90 मार्क्स पडल्या पळय हे फाटी पडटले न्ही. सो आमी तांकां घातले. आमकां काय प्रॉब्लम जालें घेवपाक. जाका कोणाक पडल्या पळय गव्हर्मेंटाची दिस विल बी माय से. गव्हर्मेंट इफ रिक्वायर्ड I will give an affidavit. Normally the PC gives an affidavit as the head of the department. If required, I will as the minister give in consultation with the CM. I will request CM that all those people who have given and who have applied, which advertisement apply केला, आता एक डिसिजन घेतला की परतून करपाचें, तितून भितर फ्रेश करपा लायला. I will request CM give us an opportunity, allow those people who had applied to sit for another exam, and we will see how they are faring. If they are fared good again, of course we will appoint them. So what there is a provision to do that? You don't understand. What is the provision? This is a government decision. See, list was just a merit list out. They were not given appointment orders. Where they given appointment orders? So anytime the government feels that this is not correct, it is the government's prerogative to cancel it. So we have cancelled the list. Now the question comes whether we should give another opportunity for another exam to all of them, not them. All who had applied at that time. So that I will speak to CM, and I personally feel the potun application na genastana, which I can swear an affidavit on my behalf as a government, which I can do. I have the capacity to do it. Where I will, after discussing with CM, I will say, हे कोणी apply केले त्यांना कितले म्हाका लक्षात ना. I was not there. So suppose there 1000 भुरग्यांनी apply केले. 1000 भुरग्यांक परतून एक्झाम बसोवपाक दिया ऑपॉर्च्युनिटी. आनी तेणी जर पयसून ताका 90, 85, 90 मार्क्स तेन्ना पडलेले आतां पडटा, तर ताका परतून घेतले. प्रोविजन कसले करपाचें गव्हर्मेंट डिसिजन. जिल्लो पंचायती खातीर उमेदवार अजून निश्चित जावंक ना. थळाव्यांच्यो समित्यो नांवां थारावन त्या राज्य पावड्याचेर धाडून दितल्यो. उपरांत राज्य पावड्यावेली समिती उमेदवारांची नांवां निश्चित करतली अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. अशें आसलें तरी लेगीत नावेली जिल्लो पंचायती पोटवेंचणूक आमी निश्चित शिकतले अशें ताचें म्हणणें. उमेदवार कारण आता जिल्हा पंचायतीचे नॉमिनेशन 28 तारीख सुरू जातले आणि त्यामुळे सध्याच्यो जिल्हा पंचायतीतून हांगा आमकां 700 दिवजां लागता ती दवरली जिल्हा पंचायत. त्या संदर्भातली लोकली थंयची टीम जी आसा ती थंय प्रोसेस सुरू करतली ह्या 2 दिसां भितर आनी ती नांवां जी आसा ती आमकां धाडटली. मागीर आमी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिटीचेर निर्णय घेवन फायनल करतली. अजून नांवां पावना. त्याची मिटींग म्हाका दिसता आज केन्ना तरी आसा अशें उलयता. आमचो थंय प्रभारी सर्वानंद आसा आनी आमचो नरेंद्र सावयकर हो थोडोसो ते कालापूर तो भायर सुरू ना. फाल्यां पर्यंत जातलो मागीर तो पणजी येतलो. लोकली भितर हांव तेंच्यांनी फायनल करतकच जी 2-3 नांवां जी कितें येतली ताचेर मागीर आमी निर्णय स्टेटमेंट घेतले. आमी कोणाक प्रपोज करूं. म्हाका दिसता आमी आमदार आमचो आसा आनी म्हाका दिसता आमी जिखूं जाय जातले. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालया सामकारच्या रस्त्यार बसपी पसरेकारांक गाडे दिवपाची कार्यावळ सोमारा जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या पसरेकारांक गाडे घालपाक लागपी परवान्याची सर्टिफिकेटी सोमारे दिल्यो. 60तले 28 जाणांक हे परवाने दिल्यात. उरिल्ल्या दुसऱ्या टप्प्यांत परवाने दितले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. गाडे दिवनूय परत फळां वा भाजी विकपाक पसरेकार रस्त्यार बसले जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. आणि सरकार असंवेदनशील आसा बीन म्हणून व्हडलो बाऊ करून दाखयलो. बट सरकार तुमच्या बाबतीत खूप संवेदनशील आसा. सरकारान तुमचे गाडे काडटा आसतना सांगलेले तुमकां परत रिहेबिलेट करतले आनी जे ओरिजिनली थंयसर जे कोण घेवन बसलेले आसा कोणी आसुनी मागीर तो जो गेली 25-30 वर्सां थंय धंदो करता आसत जाल्यार ताका परत रिहेबिलेट करप हे सरकाराचें काम आशिल्लें. आनी म्हणून ताकाच लागून आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीक रिक्वेस्ट करून
हेल्थ मिनिस्टराकूय तेन्ना विश्वासांत घेवन आमी कंपाऊंड थोडोसो फाटल्यान व्हेलो आनी थंय ऑलमोस्ट एक 60 सुमार गाड्यो तयार केल्या वीच कॉस्ट इज एन 3 करोड समथींग 3 कोटीच्या समोर आसपास आमकां तो एक्सपेन्सीस येयला. इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाक एक गाडो आमी अलॉट करता तेय बी ट्रान्सफरंट म्हणजे खंयसरूच कोणाचेर फेवर केला कितें केला ना. कारण हे मुद्दामून कळपा खातीर सांगता हांव आमच्या कलेक्टर नॉर्थान अंडर द व्हिडिओग्राफी तेंचे लॉट्स घातले तांकां ड्रॉ काडले कोणाक पयलो नंबर गाडो दुसरो नंबर गाडो हे तांकां सगळ्या जाणांक अलॉट केल्या आनी दिल्या. एक थोडे जाण जे उरलेले 30 जाण कितें तरी 28-30 जाण उरल्या आनी तेवटेनच्यान जे रस्त्याक लागतात तांकांय गाडे सेकंड फेजींतल्यान दिले वयतले. हांवें मुद्दाम कित्याक सांगता आज गाडे अलॉट केल्या उपरांत तांच्यांनी फुडल्या 4 दिसाच्या भितर आपल्या त्या गाड्यान शिफ्ट जावपाचे आनी आपल्या गाड्यांतल्यानूच तो बिझनेस चलोवपाचो. लायट बील उदक बील इंडिव्हिज्युअली तुमी फारीक करचे पडटले. सेपरेट मिटर जो आसा तो तांकां करून दिलो करतले आनी तेंच्यांनी आपले लायट बील उदक बील फारीक करपाचे. ताका मिनिमम मंथली रेंट फिक्स केला. तांकांच विश्वासान घेवन गव्हर्मेंटान वेगळे ठरोवंक ना ते रेडी जाल्या. मिनिमम म्हाका दिसता 1000 रुपीज पर मंथ असो कितें तरी एक रेंट फिक्स केला. संरक्षण क्षेत्रांत भारताक आत्मनिर्भर करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसात अशें इस्रायलचो भारतांतलो राजदूत नाहोर गिलोनान सांगले. दोनूय देशांतले संबंद खूब मजबूत जाल्यात. भारत आनी इस्रायला मदले संबंद खूब मजबूत आसात. भारताच्या मेक इन इंडिया कार्यावळीत इस्रायल खूब म्हत्वाची भूमिका पार पाडटा अशें ताचें म्हणणें. There is a lot of synergy between the two cultures. There is the family values that are in the center of both our societies, the centrality of food, as you can see on me, in the lives of people. So I think that in general, there is a lot of synergy between the Indian people, culturally, between Indian people and Israeli people, and it translates into friendship between the countries. And I have an opportunity of a lifetime to come and enjoy India, a different culture, a very interesting ancient culture. So we do immerse ourselves into the culture, and we do enjoy going to Holi and being painted by different people, including my former spokesperson, he's still the spokesperson even after doing that. But in general, we enjoy, because this is, otherwise you are coming and you are a bystander. And if you're a bystander, you don't really enjoy. So to enjoy the country, you have to enjoy the food, to enjoy the people, to enjoy the holidays. It's part of the deal. Otherwise, you are wasting your time in this profession of being a diplomat. Biggest challenge we are in a point of, I think, of peak of the relations. And how do we keep the momentum? One of the problems that we have, you asked before, and I think I didn't answer, is the fact that we have instability, political instability in Israel. It's very hard. Prime ministers are changing too often. Very hard for us to organize a visit of a prime minister, which was delayed a few times already. So we need high-level visits, presidential, prime ministers, foreign ministers on both sides. It's very, very important to maintain. We have an FTA, that we have free trade agreement that we have to push forward, very important in order to increase furthermore the economic cooperation. Defense will be a big echelon, and cooperation, I think, in agriculture, continuing upgrading in agriculture and in water and commerce will be our big challenges. Again, visits are important, accords are important. Continuing this momentum is a challenge. Make in India will be a big challenge that I think we can stand to the challenge and use it as a bridge for building our relations for the next 30 years. देशान गोय बेरोजगारीच्या 2 नंबराचेर आसा. मागीर उदरगतीची भाशणां ठोकपी भाजपाच्या सरकारान गोयच्या तरणाट्याच्या रोजगारा खातीर केला तरी कितें असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी समीर वळवयकार हांणी केला. गोंयांत वाडपी बेरोजगारी आड सोमारा तृणमूल काँग्रेसीन पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले. ह्या वेळार तृणमूल काँग्रेसीचे कार्यकर्ते तशेंच समाज वावुरपी मोठ्या प्रमाणात हाजीर आशिल्ले. डबल इंजिनाचे सरकार गोंयकार जाले बेकार. डबल इंजिनाचे सरकार गोंयकार जाले बेकार. डबल इंजिनाचे सरकार गोंयकार जाले बेकार. डबल इंजिनाचे सरकार गोंयकार जाले बेकार.
पुढे हो खरो म्हणचे बर्निंग इश्यू जर म्हाका विचारीत जाल्यार तो म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू. आमी पळयता की खुबश्या जाणांनी सांगले की आज नॅशनल जी एवरेज आसा अनएम्प्लॉयमेंटाची ताजे पेक्षा गोंयान डबल जाल्ली आसा. होच डबल सरकाराचो डबल इंजीन सरकाराचो इफेक्ट काय कितें म्हणजे जो नॅशनल एवरेज जी आसा ताजे पेक्षा गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा पळय ती डबल म्हणजे हो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डबल इंजीन सरकार अशें तरी म्हाका दिसता. आमी वेगळे वेगळे इश्यू पळयले. टॅक्सीकारांचे इश्यू आसा, आज शॅक्स ओनरांचे इश्यू आसा, तेंचे बावड्यांचे वेगळे वेगळे इश्यू आसा. प्रत्येक जाण आपापल्या पांयार उबा रावपाक सुद्दां जो धडपड करता, जो प्रयत्न करता ताका सरकार त्रास करता. तंत्रगिन्यानाच्या मजतीन आनी आधुनिकतेच्या जोडपालवान शिक्षणातले नवीन पैलू आयच्या तरणाट्या पिळगेक शिकूंक मेळचे म्हूण गोंय सरकारान केंद्र सरकारान अधिकृत रित्या परवानगी दिल्या. कॉन्सोर्टियम फॉर एड्युकेशन कम्युनिकेशन ह्या संस्थेकडे कबलात सायन केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हजेरीत शिक्षण खात्याचे संचालक आनी संबंधित संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सोमारा ही कबलात केली. मांडवी ह्या उपक्रमा वरवीं ही कार्यावळ शिक्षण खातें राबयतली. शिक्षण क्षेत्रांतलो मांडवी नांवाचो नवीन पूल बांदपाची संद ही प्रसाद लोलयेकर हांच्यांनी म्हाका दिली. त्या बद्दल निश्चितच हांव खरोखरूच तांचे मनाकाळजांतल्यान आभार मानता. आयज पर्यंत मांडवीक फक्त पूल म्हणून म्हणजे चलत वचपी हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपी पूल म्हणून वळखताले. त्याच मांडवीक न्हंयक म्हाका दिसता त्याच मांडवीक आमी शैक्षणीक क्षेत्रांतलो पूल गांवांतले कितलेशेच विद्यार्थी जांकां म्हाका दिसता स्टुडंट्सांक जे ऑनलायन कोर्सीस करपाक शक्य नाशिल्ले, जांकां डायरेक्ट कोर्सीस करप शक्य नाशिल्ले, तांकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान कोर्सीस ह्या मांडवी ह्या चॅनलांतल्यान करपाक मेळटले. हें पळोवन खरोखरूच खूब खूब बरें दिसता. ह्या इनिशिएटिव्हांत आसलेल्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. म्हापशेच्या रवळू खलप हांच्या मालकीची 1,48,000 चौखण मीटर जमीन बेकायदेशीरपणां बळगुटोवन ती विकपाचें कारस्थान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांणी केला. 4 वर्सां पयलीं रवळू हांची जमीन जितान बळगटायिल्ली. त्या वेळार रवळू हे अमेरिकेत आशिल्ले. ह्या विशीं आपणे फाटल्या 2 म्हयन्यां पयलीं SIT कडेन कागाळ नोंद केल्ली. मात SITन ह्या कागाळीचेर कांयच कारवाय करूंक ना असो आरोप ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्स हांणी केला. ह्या विशीं तांणी सोमारा रवळू खलप हांच्या सयत पणजे येवन पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांची भेट घेवन संबंधीत प्रकरणाची म्हायती दिली. जीत आरोलकार हाचे आड कडक कारवाय करची अशी मागणी आयरिश रॉड्रिक्स हांणी केल्या. Rolu Kalap, native of Mapsa, who is now residing in the United States. Mr. Kalap's property in Dargal, in Karnal Taluka, admitting 1,48,000 square meters, has been blatantly grabbed by the now Mandra MLA Jeet Arolkar. A complaint to this effect was filed with the SIT on 4th of July this year. As there was no reply or no status of the investigation of the complaint from the SIT on 14th of August, I sent them a reminder because the complaint was filed by me on the behalf of Mr. Kalap, who had given me the authority letter to file that complaint. Now it is over 2 months and the SIT is just sitting on this complaint. The Chief Minister is on record saying that each and every complaint will be investigated by the SIT, but it is very clear that the SIT has been in no mood to investigate the complaint against a ruling MLA of the government. Now, this land of Mr. Kalap is 1,48,000, which Jeet Arolkar developed into 200 plots. It is an undivided property. He made plots by himself, sold it,
and sold it to various police officers also. The whole thing was done all illegal. राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष जावच्या आदींच तांकां मुख्यमंत्री पद सोडचें पडटलें हे भावनेंतल्यान गेहलोत समर्थक आशिल्ल्या 90 परत चड काँग्रेस आमदारांनी पदाचो राजिनामो दिला. आमदारांच्या ह्या राजिनाम्याक लागून राजस्थानाच्या राजकीय मळार खवदळ पडला. गेहलोत काँग्रेसीचे अध्यक्ष जाले जाल्यार सचिन पायलट मुख्यमंत्री जातले देखूनच गेहलोत समर्थकांनी टोकाचें पाऊल उखल्लां. त्याआदी गेहलोत समर्थक आमदार मंत्री धारीवाल हांच्या घरा एकठांय आयिल्ले. बात आप मानकर चलिए, ये कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी को अपना नेता मानते हैं. कांग्रेस परिवार में यदि विधायक अपनी बात अपने नेता को मन की बात कहना चाहते हैं, बात क्या है? अब ये मन की बात क्या है प्रताप जी, बता दीजिए. एक बात आप मानकर चलना, विधायक डेमोक्रेसी है कांग्रेस में और विधायक अपने बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए. पायलट को बनाना चाहते हैं आप लोग, नहीं बनाना चाहते हैं. एक बात आप मानकर चलना, ये इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अभी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं. अभी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं तब आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री कौन. मेरी पर्यवेक्षकों से बात हुई, अभी कोई मुख्यमंत्री को विधायक दल में क्या बात होगी, क्या डिस्कस होगा, ये फ्यूचर में तय होगा. कांग्रेस पार्टी की तरफ देश देख रहा है. राहुल गांधी सोनिया जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी ने पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हम अपनी जान दे देंगे. कांग्रेस के विधायक इस राजस्थान में क्या होगा, कैसे होगा, आगे रणनीति क्या होगी. 2023 में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हराना है और एक होकर हराएंगे. राजस्थान कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस का विधायक दल अपने मन की बात सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, तमाम आला कमान को कह सकता है और कहकर हमारा परिवार की मुखिया है सोनिया जी, हमें राजस्थान को कैसे जीतना है, बीजेपी के षड्यंत्र को कैसे खत्म करना है, वो सब बात हम कहेंगे. 100% पार्टी आला कमान का फैसला. लेकिन ये गलत नहीं होगा. इसके अंदर 1 से 1 नहीं घुसे तो सरकार अल्पमत में नहीं आ गई. क्या मन नहीं घुस रहा, मन नहीं जा रहा इसके अंदर. मेरे घर एमएलए बैठे हैं. गोयचे एक महान सुपूत डॉक्टर टी.व्ही. गुन्ना हांचे पुण्यतिथी निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आझाद मैदाना वयल्या स्मारकाक फुलां ओंपून कुन्या हांकां आर्गां ओंपली. ह्या वेळार मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, डीजीपी जसपाल सिंग, ओमवीर सिंह बिश्नोय आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आदरांजली दिली. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.